नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेत स्वदेशी तंत्रज्ञानाक लागून भारताक मेळ्ळें यश। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांचे मद्रास IIT पदवीदान सुवाळ्यांत प्रतिपादन। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी पणजे पाटो वाठारांतल्या नव्या प्रॉसिक्युशन संकुलाचें जालें उक्तावण। मानेस्तांच्या हस्तुकी प्रॉसिक्युटरांक लॅपटॉपाचें जालें वितरण। पर्यटन वेवसायिकांच्यो प्रलंबीत समस्या येता त्या अधिवेशन काळात सुटावे जातल्यो। पर्यटन उद्देजकां वांगडा जाल्ल्या चर्चे उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या गवाय। बळजबरी करून वा हायस दाखोवन जावपी धर्मांतरा आड महाराष्ट्र सरकार करतले धर्मांतर विरोधी कायदो। मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची राज्य विधानसभेत माहिती। उत्तर भारतांतल्या लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या फामाद श्रावण म्हयन्यांतली कावड यात्रा आयच्यान जाता सुरू। खर सुरक्षा वेवस्था केल्यात तैनात। आता खबरो विस्तारान। IMF म्हळ्यार इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड तथा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीन भारतांतल्या UPI प्रणालीची तोखणाय केल्या। ह्या प्रणालीन भारताच्या आर्थीक मळाचेर व्हड क्रांती घडयल्या अशें IMFन म्हळां। भारताक डिजिटल पेमेंट गतीन करपी संवसारांतलो आघाडेचो देश आसा अशें नमूद करून ह्या UPI प्रणालीक लागून आर्थीक वेव्हाराक गती, सोय आनी पारदर्शकता दिश्टी पडटा। ताका लागून लोकां मदीं UPI प्रणालीचो वापर करप वाडला अशें नाणे निधीन म्हळां। एक देश एक वेंचणूक ह्या म्हत्वाकांक्षी संकल्पनेचेर चर्चा करपा खातीर आयज संसद भवनाच्या सभाघरांत संसदेच्या संयुक्त समितीची बसका जाली। ह्या बसकेन सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले मुखेल न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आनी न्यायमूर्ती JS खेर हांचो आस्पाव आशिल्लो। तांणी समिती वांगड्या ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा करून आपली शिफारस केली। ह्या बसकेन 129वी घटना दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी केंद्र शासित प्रदेश कायदो सुधारणा विधेयक 2024 हाची लेगीत भासाभास जाली। ह्या बसकेक आदले राज्यसभा खासदार डॉ. EM सुदर्शन नचियप्पन तशेंच आदले केंद्रीय कायदो मंत्री डॉ. वीरप्पा मोईली हे लेगीत वांटो घेताले। बसके उपरांत समितीचे अध्यक्ष PP चौधरी हांणी खबराकारांकडे प्रतिक्रिया उक्तायली। और उन इनपुट को जो है हम कंसीडर करके हम कमेटी रिकमेंडेशन करेगी। हर मेंबर ने अब वो पार्टी लाइन ऊपर उठ करके सवाल पूछे। बहुत ही एकेडमिक डिस्कशन था, उसका लेवल बहुत हाई था। मुझे इस बात की खुशी है कि मेंबर प्रिपेयर भी होकर आए, वो भी प्रिपेयर होकर आए। फॉर्मर चीफ जस्टिस भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो सारा डिस्कशन जो हुआ है बहुत पॉजिटिव हुआ है। राज्यांच्या उदरगती खातीर सगळ्या राज्यांनी केंद्रीय धोरणाप्रमाण आपल्या सरकाराची भूमिका थारावंक जाय अशें मत केंद्रीय विज्ञान आनी प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी उक्तायलां। राष्ट्रीय पावंड्यावेले एके बसकेन मंत्री सिंग उलयताले। We have to have a change of mindset. The question is not 67% centrally funded and why not equivalently state funded. I would rather sound a little unorthodox, say why at all funded by the center or the state. You have to change this mindset. If you are thinking of a global role for yourself, most of these successful scientific ventures across the world do not depend on government. We have to integrate private sector as much as we can to the largest possible extent, and that's why this beautiful experiment Anusandhan National Research Foundation, which I'm sure is going to prove be a better version of what we have across the world. And that also will be mandated to determine which kind of collaboration, be with whom, see from what sources. So let government become increasingly facilitated. ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेन भारतान फकत 28 मिनिटांनी पाकिस्तानातले 9 आतंकवादी तळ नष्ट करपाक व्हड यश मेळयिल्लें अशें राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी सांगलें। मद्रासच्या IIT संस्थेन आयोजीत केल्ल्या 62व्या पदवीदान सुवाळ्यान अजित डोवाल उलयताले।
पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद्यां आड मेळिल्लें यश हे स्वदेशी तंत्रज्ञानाक लागून आशिल्ल्याचे डोभाल हांणी ह्या वेळार नमूद केलें. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only border area something, which we thought were there to fail. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that this was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. केंद्रीय विश्वविद्यालयाच्या कुलपतीच्या आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय परिशदेंत केंद्रीय मंत्री सुकांत मुजुमदार हांणी वांटो घेतलो. 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाची प्रधानमंत्र्यांची मोख साध्य करपा खातीर नवीन शैक्षणिक धोरण खरपणान चालीक लावंक जाय अशें मंत्री मुजुमदार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. भारत के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करें और NEP 2020 जो है, जो हमारा मसौदा है जिसको आगे लेकर हम सामने चल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की मार्गदर्शन में इसको धरातल पे लाने का काम कैसे हो सकता है, इस पे ऊपर टॉक हो रहे हैं. खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विस्तार. ये चारुल ना बहुत लकी है. अब देखिए ना, उसे भारत के हर कोने में घूमने का और शॉपिंग करने का मौका जो मिलता है. पहाड़ी थाली में एक चौसा बनेगा, भटकी दाल का जो पहाड़ी होती है, एक मिक्स दाल बनेगी. कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. उत्तराखंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जंगल बढ़ रहे हैं. सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर. इसमें नमक क्यों नहीं है? आप जानते तो हैं, अंग्रेजों ने हमसे नमक बनाने की आजादी छीन ली है. समुद्र हमारी धरती के पैर धोता है और हमें ही नमक बनाने की आजादी नहीं है. अब बहुत हो गया, हमें इन अंग्रेजों को रोकना ही होगा. जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज पणजे पाटो वाठारांतल्या नव्या प्रॉसिक्युशन संचालनालयाच्या संकुलाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार गोयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, मुखेल सचिव डॉक्टर V कांडावेलू, पुलीस उपमहासंचालक अजय शर्मा, प्रॉसिक्युशन डायरेक्टर पूनम भरणे हांचे सयत वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळीक प्रॉसिक्युटरांक लॅपटॉपाचे वितरण लेगीत जाले. पारंपारीक पद्दतीन उक्तावण कार्यावळी उपरांत केल्ल्या उलोवपांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद ते लोकांक योग्य पद्दतीन न्याय दिवपाक शकनाशिल्ले म्हणून गव्हर्नमेंट टेकन द डिसिजन टू शिफ्ट इनटू द न्यू प्रिमायसीस. आमचे पब्लीक प्रोसिक्यूट डिपार्टमेंट्स आमी जायत्या पद्दतीन सगळे ICT इक्विपमेंटूय तांकां जे जाय आशिल्ले ते ICT इक्विपमेंटूय दिल्या. आमी इवन दो तालुका लेवल ऑफिसीस आमी रिनोवेट करपाक घेतल्या, ती तालुका लेवल ऑफिसीसूय बी आमची रिनोवेट जातली. हेन्सफोर्थ JPP तालुका लेवल कोर्टाचेरूय काम करता.
तांकांय जायत्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज दिवप. आमी जर पळयत जाल्यार गोंया सारकिल्ले लिगल डिपार्टमेंटा खातीर मागीर तो हायकोर्ट आसूनी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसूनी किंवा सेशन कोर्ट आसूनी, एट प्रेझेंट हायकोर्ट आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हे आमी कंप्लीट केले. फक्त मडगांवांतल्या कोर्टाचें काम आमचे थोडेशें इनकम्प्लीट उरलां, तेंय कंप्लीट करतले आनी तालुका रिनोवेट करपा खातीर घेतल्या. हाजोच अर्थ म्हणजे आमी आमचे टोटल एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन रिनोवेट करपाक घेतला. पर्यटन व्यावसायिकांच्यो 90% प्रलंबित समस्या येता विधानसभा अधिवेशनात सुटाव्यो जातल्यो. पर्यटना संदर्भात काय नवीन धोरण सरकार आपणायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. बिरेस्तारात आणि राज्यातल्या पर्यटन व्यावसायिकांची बसका घेऊन तांचे प्रश्न आणि समस्या जाणून घेतल्यो. या बसकेंत हॉटेल शेक्स, रेस्टॉरंट धनी, टूर अँड ट्रॅव्हल एजंट हांचो आस्पाव आशिल्लो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार गणेश गांवकार हांचे सयत मुखेलमंत्र्यांनी पर्यटन उद्देगातल्या व्यावसायिकांच्यो कागाळी आणि सुचोवण्यो जाणून घेतल्यो. बसके उपरांत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी दिल्ल्या सजेशनाचेर ॲटलिस्ट आमी म्हणटा 90% ऑफ द सजेशन्स तेंच्यांनी दिल्या पयलीं ही येता त्या असेंब्ली पिरियडान आमकां ते अमेंड करपाक जाय, पॉलिसी चेंज करपाक जाय, ट्वीक करपाक जाय, ते बाकीचे करून तांकां रिलीफ दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट करतले. इन्क्लुडींग द एविएशन डिपार्टमेंट म्हणजे एअरलायन्स आनी एअरपोर्ट सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंटांतल्यान विजा ऑन अरायवल आसतले किंवा फर्दर आमकां कनेक्टिविटी फ्रॉम द ग्लोब वेरियस कंट्रीज आमचे जे इशू विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडेन पडटा वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन, मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन, एक्सटर्नल अफेअर्स, इवन दो इन्क्लुडींग द PMO ऑफिस. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेंय म्हणणें आसा की गोंयांतलें ट्युरिजम आनीक वाडपाक जाय. वॉट एवर द सपोर्ट तुमकां जो जाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान तांची दिवपाची तयारी आसा. राज्याच्या आर्थिक मळार पर्यटन उद्देग महत्वाची भूमिका बजायता आणि ह्या व्यवसायाक तिगोवन दवरपा खातीर व्यावसायिकांचे प्रश्न सुटावे करपाक सरकार यत्न करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. पर्यटन व्यावसायिकांच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांच्या हजेरेन जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत रोहन खंवटे हांणी पर्यटन उद्देगा विशीं माहिती दिली. गोंयचे टुरिजम फ्लरीश जावचें आनी ताचे GDPच्या कंट्रिब्युशनाक गोंया मॅक्झिमम टुरिजम कॉन्ट्रिब्युट्स तशेंच एम्प्लॉयमेंटाचेर आसा वीच डिरेक्टली कितें गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळचें हे मुख्यमंत्र्याचे विचार आसात ते करतले जाल्यार तितलोच कॉपरेशन इंडस्ट्री कडल्यान जाय. आज TTAG, स्कॉल तशेंच आमचे रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया बाकीचे स्टेक होल्डर्स लायक शेक ऑपरेटर्स, वॉटर स्पोर्ट्स हे सगळ्यांक उलो मारिल्ले इन्क्लुडींग द एअरपोर्ट्स लायक GMR. हे सगळे घेता आसतना मुख्यमंत्र्यान स्वता एट मायक्रो लेवल सगळे पॉयंट्स तांचे पयले समजून घेतले which मुख्यमंत्री will definitely highlight on these issues. But important आसा की गोंय सरकार under Dr. Pramod Sawant we are very clear कि tourism has to have a proper focus areas by ancillary departments to support the departments as tourism goes with EODB, ease of doing business, जाल्यार rightly सगळ्यांनी सपोर्ट करचे पडटले. पर्यटन व्यावसायिकां खातीर पंचायती कडल्यान बेगोबेग ट्रेड लायसन्स मेळचे, पालिका प्रशासन, अबकारी खाते हांचे कडल्यान आवश्यक परवाने मेळपाक कळाव जावचो न्हय अश्यो सुचोवण्यो आपणे अधिकाऱ्यांक दिल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. पर्यटन उद्देजकांक वस्तू आनी सेवा करान जरूर ती सवलत मेळपा खातीर आपूण केंद्रीय पावंड्याचेर यत्न करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. इंडस्ट्री फ्लरीश जावपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वेरियस डिपार्टमेंटांनी स्टेप्स कितें घेवपाक जाय म्हणजे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द तेंचे ट्रेड लायसन्स हे डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान तांकां जर स्ट्रीमलायन करून बेगीन मेळपाक जाय आसत जाल्यार ताच्या खातीरय आमचे पंचायत डिपार्टमेंटा कडून इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विशेष करून डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपालिटीज हाज्या कडल्यान तांकां काही प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तर DMA ह्याच्या मिटिंगेक आशिल्लो ते सोल्युशन्स दिला. एक्सायज तांकां जो टायम वाडोवन जाय आशिल्लो कित्या खातीरूय बी किंवा तांकां इवन दो परमिट्स ऑन द सॅटर्डेज दिवपाक जाय आसत. इट इज अ टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान सॅटर्डे तांकां परमिशन दिवची पडटा. ती दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट म्हणजे विदीन अ मंथ इन्क्लुडींग अवर GSTच्या बाबतींत तेंचे ताजेरूय डिस्कशन जाले. दे आर प्रेजेंटींग देअर केस विल डेफिनेटली प्रेजेंट टू द GST कावन्सील हातूंत प्रेजेंट करून तांकां रिलीफ दिवपाचो तोय विशय आमी तांचो जाग्यार उडोवपाचो ठरयला. पेडणे तालुक्यातल्या चांदेल हंसापूर सरपंच पदाचे प्रजय मळीक हांची आयज बिनविरोध निवड जाली. सरपंच पदाच्या वेंचणूक प्रक्रियेत तांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान प्रजय मळीक हांची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलें.
थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी नवनिर्वाचित सरपंच प्रजय मळीक हांकां परबी भेटोवन गांवच्या उदरगती खातीर सगळ्या तरेचे सहकार्य करपाचें तांकां आश्वासन दिलें. आयज आतां हेच्या फुडें कामां आसा ती हो यूथ आसा. म्हाका खूब लायक अशें यूथ फुडें सरून जी कामां करता पळय ताका युथाक चडशें नॉलेज आतां खूब युथांची नॉलेज घेवन आमी डेवलप करपाचें असो विचार आसा. ताका लागून यूथ जे पयलीं पॉलिटिक्स घडटाले ते सगळ्यान नेगेटीव हांगासर पेडण्यान घडटाले. आतां सगळे पॉझिटीव पॉलिटिक्स चलता. कित्याक लोक आदी नेगेटीव हे करून आयज हांगासर सदांच पेडणेकार हे फाटीं उरलेले आसा. आतां हे फाटीं कोणूच उरलेले ना. आतां सगळे फुडें येयल्ले आसा. कित्याक तुमकां खबर आहा बरे बरे प्रकल्प आयज आमच्या हांव जेन्ना येयलो तेन्नाच तेजी ते इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. जे आयज आमचो मोपा एअरपोर्ट तशेंच आयज आयुश हॉस्पिटल अशें आमी सगळ्या हितून बरे बरे लोकांक आमी आमच्या भुरग्यांक युथांक आमी कामां दिल्लीं आसा. लोक म्हणटात खूब कितें कामां ना म्हणून पूण स्वता हें पळयल्लें आसा रिकॉर्ड पळयल्लो आसा तो. कित्याक लोक आमचे सगळे यूथ आसा ते ह्यासर कामां करतात. तशेंच आमचे आयुशानूय बी ह्यासरूय बी आमचे कामां करतात. तशेंच बाकीचे गोश्टी खुबश्यो बऱ्यान बरें हें करता हांव. आतां थोड्या दिसांनी आतां चांदिवलीचो जो कितलीं वर्सांच जाली चांदिवलीचो जो ब्रिज आहा तो ब्रिज जायनासलो कितलीं वर्सांच जाली. हेच्या पयलीं कित्याक जावना तर तो आतां ह्या दोन नेक्स्ट मंथाक तेजे फावंडेशन स्टोन जावपाचो आसा. पेडणे तालुक्यातल्या चांदेल गांवांत मुकुंद गावस हाच्या घराचे झाड पडून जाल्ल्या लुकसाणीची पळोवणी थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी आयज केली. कांय दिसा पयलीं आयिल्ल्या वादळी वाऱ्यांनी ही घडणूक जाल्ली. मुकुंद गावस हाच्या घर दुरुस्ती खातीर सगळ्या तरेची मजत करपाचें आश्वासन आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी ह्या वेळार दिलें. आयज आमच्या चांदेला गांवांनी मुकुंद आयज गावस हेज्या घरार ते झाड पडलेले आनी ऑलरेडी झाड पडन ते सगळे सर तेजे डिमॉलिश हे जाल्ले सगळे आमच्या फुटान सगळे पत्रे बी तेजे हे गेल्ले. तेणी थोडे पत्रे घातलेले आसा. ताका सांगले फाल्यां येवन बाकीचे सगळे आहा पळय ते तुका दिता म्हणून. केंद्र सरकाराचे अर्थसेवा खाते आणि गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान राज्यांत वेगवेगळ्यो सरकारी येवजण्यो पंचायत पावंड्या मेरेन पावोवपा खातीर खास जागृताय मोहीम आयोजीत केल्या. ही मोहीम फुडले 3 म्हयने चालीक लायतले. बार्देश तालुक्यान अंजुना कायसुआ पंचायत सभाघरान ह्या कार्यावळीचे उक्तावण थळावे सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकार हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या मोहिमेंत PMJDY, PMJJVY, PMSBY ह्या सारक्या येवजण्यांची म्हायती तळागाळा मेरेन पावोवपाची मोख आसा. त्या भायर राज्य सरकाराच्या येवजण्यांची लेगीत म्हायती सामान्य मनशाक मेळची ह्या खातीर अधिकारी ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. राज्यांतल्या रस्तो येरादारी अपघातांच्या घडणुकांत जायत आशिल्ली वाड हुस्को करपा सारकी आसा. मात वाहन चालकांनी येरादारीचे नेम पाळून वाहन चलोवंक जाय अशें येरादारी खात्याच्या पुलीस अधीक्षकांनी सांगलें. येरादारी जागृताय करपा खातीर लोकांनी फुडाकार घेवंक जाय अशेंय तांणी म्हळें. ट्रॅफिक पुलिसाचें काम आसा अवेरनेस करता ट्रॅफिक एज्युकेशन. ताजे फाटल्यान इंटेंशन आसा की एक्सिडेंट कमी करपाक. तरी पूण अनफॉर्च्युनेट आतां एक्सिडेंट जाला. आतां एक फोंडा जाला, काल तो एक परवरी जाला. ताजेर करेक्टीव मेजर्स आमी सजेस्ट केल्या काल PWDक. आज ताजेर कलेक्टर नॉर्थ गोवानी ताजेर मिटींग घेतल्या आनी PWDक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा रिगार्डींग टिरीचो एक्सिडेंट. आनी फोणेचो हातूंत म्हाका जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तो एकटो कोण तरी नो एंट्री आहा म्हणून. थंय म्हजो DYSP आनी PI विजीट केला. थंय गरज आसल्यार आमी प्रपोजल धाडटले करेक्टीव मेजर्स घेवपाक. सगळ्यांक अपील करता की रुल्स फॉलो केल्यार एक्सिडेंट कमी जातले. ताजो एकूच हें आसा रुल्स सगळ्यांनी फॉलो करपा जाय आनी जे फॉलो करना तांचेर आमी एक्शन घेता. ड्रायव्हर रायडर आहा ताणें प्रिकॉशन घेवपा जाय न्ही. तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत आमचे खूब बरे रस्ते आसात. केंद्रीय वेपार आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या 11व्या इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 ह्या कार्यावळीन वांटो घेतलो. तांणी आपल्या उलोवपांत देशाच्या सौर उर्जा तांकीचो नियाळ घेतलो. फाटल्या काळांत देशाच्या सौर उर्जा तांकेन 4000 पटींनी वाड जाल्या आनी भारताची एकूण अक्षय उर्जा तांक 227 GW चेर पावल्या अशें सांगलें. सोलर PV मॉड्यूल तांक 38 पटींनी वाडल्या जाल्यार PV सेलची तांक 21 पटीन वाडल्या अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें.
भारत आता उर्जा स्वयंपूर्णतेच्या दिकेन आत्मविश्वासान वाटचाल करता अशें सांगून देशाच्यो वाडट्यो उर्जा गरजो पुराय करप ही देशाची मुखेल मोख आसा अशें तांणी म्हळें. मुंबईतल्या पोरण्या कर्नक ब्रिजचे नामांतर करून ह्या पुलाक सिंदूर पूल अशें नामकरण मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे हस्तुकीं जालें. ब्रिटीश काळांत तत्कालीन जुलमी गव्हर्नर कर्नाकच्या नांवावेल्यान हो पूल वळखताले. आतां ताचें नांव बदलून सिंदूर पूल अशें नांव केलां. भारतीय सैन्याच्या सिंदूर ऑपरेशनाच्यो यादी लोकांच्या मनांत कायम उरच्यो ह्या हेतान हें नामकरण जाल्ल्याचें मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें. हो पूल म्हळ्यार फकत येरादारीचो मार्ग न्हय जाल्यार तो भारताच्या शौर्याची साक्ष आसतलो अशेंय मुखेलमंत्री फडणवीस हांणी सांगलें. ही पुसली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर या काळ्या खुणा मिटल्या पाहिजेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज या पुलाचं नाव देखील बदलण्यात आलं आणि भारतीय सेनेने जो अतुलनीय जे शौर्य दाखवलं आणि जगाला भारतीय सेनेची ताकद काय आहे, कशा प्रकारे प्रिसिशनने हे भारताने दाखवून दिलं आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी हा निर्णय केला की याचं नाव हे त्या ऑपरेशन सिंदूरच्या नावानं सिंदूर असलं पाहिजे. बळजबरी करून वा हायस दाखोवन जावपी धर्मांतरा आड आतां महाराष्ट्र सरकार ठोस पावल उखलतले अशें मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी राज्य विधानसभेत सांगलें. धर्मांतर विरोधी कायदो करपाचे नदरेन स्थापन केल्ल्या समितीचो नियाळ सरकाराक मेळ्ळा आनी ताचेर सरकार येता त्या काळात निर्णय घेवन खर कायदो करतले अशें स्पश्ट निवेदन मुखेलमंत्री फडणवीस हांणी आयज विधानसभेत केलें. बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतरण करणं हा या ठिकाणी आपण गुन्हा मानलेला आहे आणि या संदर्भातला कायदा हा कडक झाला पाहिजे, तो योग्य प्रकारे झाला पाहिजे. या दृष्टीनं आपण आपल्या ज्या काही पोलीस महासंचालक आहे डीजी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार केलेली आहे. त्या कमिटीने नुकताच आपला रिपोर्ट हा शासनाला दिलेला आहे. शासन त्या रिपोर्टची पडताळणी करेल आणि त्यानंतर आवश्यक असेल ती कारवाई शासन करेल. या दशकातल्या सगळ्यात व्हड राजनैतिक फेर रचनेची सुरवात सध्या अमेरिकेन सुरू आसा. अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयान जाल्ल्या बदलाक लागून शेकड्यांनी कामगारांच्यो नोकऱ्यो वचपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. अमेरिकेन विदेश मंत्रालयान व्हडा प्रमाणात नोकर कपात करपाची घोषणा केल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या अमेरिका फर्स्ट ह्या धोरणाक लागून विदेश मंत्रालयान ही कारवाय सुरू केल्या. ह्या धोरणाच्या कारणान शेकड्यांनी लोकांच्यो नोकऱ्यो वचपाचो धोको आसा आनी ह्या घडामोडीक लागून अमेरिका आनी संवसारीक राजकारणाचेर व्हड परिणाम जावपाची शक्यताय उक्तायल्या. एक्झिओम 4 मोहिमेंतलो भारतीय अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांचो आनी तांच्या हेर सहकारी अंतराळवीरांचो परतीचो प्रवास 14 जुलय सावन सुरू जातलो. अंतराळ संशोधन संस्थेन दिल्ल्या अशी माहिती नासा ह्या अंतराळ संशोधन संस्थेन दिल्या. अंतराळांत गेल्ल्या अंतराळवीरांक घेवन येवपी कॅप्सूल प्रशांत महासागरान कॅलिफोर्नियाच्या दर्यादेग वाठारांत देंवोवपाचें नियोजन केलां अशें नासान नमूद केलां. ग्रुप कॅप्टन शुक्ला हे अंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाक भेट दिवपी पयले लडाखू वैमानीक आसात जाल्यार अवकाशांत वचपी ते दुसरे भारतीय अंतराळवीर जातले. मिशन भारता खातीर तांणी 7 खास वैज्ञानीक प्रयोगांत वांटो घेतला. विम्बल्डन टेनिस सर्त 2025 बायलांच्या एकोडी खेळांत सध्या रंगतदार सामने सुरू आसात. काल जाल्ल्या खेळांत पोलंडची इगा श्वांतेक आनी अमेरिकेची अमांदा अनिसिमोवा हांचे मदीं खेळ जालो. तातूंत श्वांतेकान बेलिंडा बिंचिकाचो 2 सेटांनी सहज पराभव केलो. अनिसिमोवान बलाढ्या संबालिकांक 3 सेटांनी हारोवन निमणी फेरी गाठल्या. बायला एकोडीचो निमणो सामनो फाल्यां जावपाचो आसा. मजगती दादल्यांच्या एकोडी उपांत्य फेरयेन आयज स्पेनचो कार्लोस आल्कराज आनी अमेरिकेचो टेलर फिट्ज आनी सर्बियाचो नोवाक जोकोविच आनी इटलीचो यानिक सिन्नर हांचे मदीं लढत जावपाची आसा. उत्तर भारतांत फामाद आशिल्ली श्रावण म्हयन्यांतली कावड यात्रा आयज सावन सुरू जाता.
आज सकाळच्यान श्रद्धाळू भाविकांनी कावडींतल्यान गंगाजल भरपा खातीर उत्तराखंडातल्या हरिद्वार, ऋषिकेश, निळकंठ महादेव आणि गंगोत्री धाम ह्या तीर्थक्षेत्रांनी गर्दी केली। ही कावड यात्रा कसल्याय आडमेळी विना जावची हे खातीर सरकार आणि प्रशासन सादूर आसा। कावड यात्रेन वांटो घेवपी भाविकांची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर प्रशासनान सगळ्या तरेची तयारी पुराय केल्या। सुरक्षा व्यवस्था लेगीत खर केल्या। पुलिस आयुक्त राजलिंगम हांणी सुरक्षा व्यवस्थेविशीं माहिती दिली। बैठकें सभी संबंधित विभागों के साथ जो करते थे हम लोग वो मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जो मंदिर के अंदर की बैरिकेडिंग और भीड़ जो सोमवार को जो बढ़ती है हम लोगों का, तो उसके दृष्टिगत जो चारों तरफ हम लोग गली में भी बैरिकेडिंग और इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था ये गलियों में भी और मंदिर प्रांगण के अंदर भी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था उसकी भी पर्याप्त इंतजाम कर लिया। इसके अलावा पीए सिस्टम भी लगी रहेगी ताकि कंट्रोल रूम में बैठते हुए हम किसी भी सेक्टर को हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा सेक्टर और जोन के रूप में वो विभाजित है और उसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और मंदिर के भी लोग उसमें ड्यूटी में रहे। सावन में हम लोग जो व्यवस्था करते हैं वो कावड़ियों के लिए ही करते हैं। उस दिन नॉर्मल दर्शनार्थी भी उसमें क्योंकि अपने आप कम हो जाते हैं, तो व्यवस्था उन्हीं के लिए रहेगी। इसलिए अगर मार्कंडेय महादेव की बात करें, जो आने का और जाने का भी रास्ता अलग अलग करते हैं, जो सामान्यतः उस मंदिर में नहीं रहता है। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 25.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आता मेरेन 1132.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची माहिती पणजी वेधशाळेन दिल्या। खबरो सोंपोवच्या आदी आता परत पळोवया मुखेल खबरो। ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेत स्वदेशी तंत्रज्ञानाक लागून भारताक मेळ्ळें यश। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांचे मद्रास IIT पदवीदान सुवाळ्यात प्रतिपादन। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं पणजे पाटो वाठारांतल्या नव्या प्रॉसिक्युशन संकुलाचें जालें उक्तावण। मानेस्तांच्या हस्तुकीं प्रॉसिक्युटरांक लॅपटॉपाचें जालें वितरण। पर्यटन वेवसायिकांच्यो प्रलंबीत समस्या येता ते अधिवेशन काळात सुटाव्यो जातल्यो। पर्यटन उद्योजकां वांगडा जाल्ल्या चर्चे उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या गवाय। बळजबरी करून वा हायस दाखोवन जावपी धर्मांतरा आड महाराष्ट्र सरकार करतले धर्मांतर विरोधी कायदो। मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांची राज्य विधानसभेत माहिती। उत्तर भारतातल्या लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या फामाद श्रावण म्हयन्यांतली कावड यात्रा आयच्यान जाता सुरू। खंय सुरक्षा व्यवस्था केल्यात तैनात। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।